आयज आमी सगळे फिशरमॅन एसोसिएशन प्रेस कॉन्फरन्स घेता एक मुद्द्याचेर की एक सागरमाला प्रोजेक्ट जो खारेवडो जे MPA बांदता. आता MPAन 3 प्रोजेक्टां ऑलरेडी एप्रूव दोन प्रोजेक्ट जे बर्थ 5A आणि बर्थ 6 आणि रिडेव्हलपमेंट बर्थ हे बर्थीचे 3 एक्सपान्शन प्लॅन MPAन ऑलरेडी दोन प्रोजेक्टाचेर परवानगी दिली MOFन. आता हो चौथो प्रोजेक्ट पळय आसा फिगर पायल जेटी जो आख्खी खारेवडो बे जी कॅप्चर करपाची आहा आणि इन द नेम ऑफ फिशिंग जेटी. आता हे लोकांक सांगपाक सोदता की हे 520 मिटराची फिगर पायल जेटी तितून फिशिंग जेटी बारीक आसलेली, तेजे उपरांत कार्गो जेटी आसतलो, तेजे उपरांत प्युअल जेटी आसतलो, तेजे उपरांत नेव्ही आणि कोस्ट गार्डाचो जेटी आसतलो. आता जेन्ना आमी हिंगा वयता आमचे बायणा सकल तेन्ना नेव्ही आमकां बिमेल तांकां नेव्ही आमकां धाडयता. सो जेन्ना नेव्हीची जेटी तेन्ना येतली फिशरमॅनाक तिका फिशींग करपाक मेळटले. सो आमी सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाक की 2016 आमी हो प्रोजेक्ट अपोज केलो आणि आयजूय खारेवड्याचे फिशरमॅन न्हू गोंयचे फिशरमॅन अपोज करतले. आमी वी विल नॉट इवन गिव अ इंच ऑफ अ कोस्टल एरिया टू दिस जेटी. आणि जी घोरां आशिल्ली 2011 सरकाराक परत हांव उगडास करपाक सोदता. ही घोरां रेग्युलायज करपाक प्रॉमिस केल्ले सरकारान 2011 आनी आतां तुमी म्हणटा की कितें तुमचे जे घोरां हात लावचे ना म्हणून जे 11 प्रॉमिस केलो ते पयले रेग्युलायज करा. आनी ही एरिया पळय हा फिशींग विलेज हा, हिंगा फिशरमॅन फीश करता. आनी जोरी तुमी फिशरमॅन जेटी जोरी तुमी बांदपाक सोदता एक्झिस्टिंग जेटी आहात ती मॉडर्नायज करा, कांयच ऑब्जेक्शन कोणाक ना. पूण न्यू फिंगर पाय जेटी दिवपाक आमचे गोंयचे फिशरमॅन हे कशेंच दिवचे ना हे सरकाराक आमी कळोवंक सोदता. आनी तशेंच MPAक सांगपाक सोदता की जेटी परत तुमी हाडली जाल्यार आख्खे गोंयभर चळवळ आमी स्टार्ट करतले आनी हे जेटी हाडोवपाक आमी आख्खो जोर घालतले. फिशरमॅनाक गेली घोरां रेग्युलायज करपाक आमी कितले पाट डिमांड घायले, कितले पाट आमी सर्वे कर म्हणलें, कितले करून म्हटलें फिशींग विलेज्यो रेग्युलायज कर म्हूण सांगलें. आमकां फिशींग विलेज डिक्लेअर कर म्हणलें, कोण हातून पासून खबर कोना. आतां नॉर्थाक तेणी केलां, काणकोण त्या सायडीन केलां, पूण फकत वेलसांव आनीक हार्यावाडो वास्को दवरलां. कित्याक तें आमकां खबर ना. म्हणजे ते आतां आमकां फोटोन ते कितें आमकां भाड्या लायता सोदताय की काय म्हाका कोणा भाड्या म्हणून समज न्हू MPची एक भाड्याक म्हणजे आमी तांकां फारीक कर आनी तेंचे सकयल आमी आतां म्युनिसिपालिटीक गव्हर्मेंटाक एका पंचायताक टॅक्स फारीक कोताय ते 100 टॅक्स तांकां फारीक कर आनी तूं तेंच्या अंडर राव. हें तेंचे चिंतोवपाक खबर ना. देखो हांव मागता ताबडतोब तेणी आमची सर्वे करची, फिशरमॅनाक गेली हावज रेग्युलायज करची, सर्वेचेर दाखोवची आनी आमकां रिपेर करपाक परवानगी दिवची सांगून. जेटी येवपाक दिवपा ना. जेटी येवपाक आमी दिवपा ना. कित्याक आमगे जेटी बांदपाचो हो जागो न्हू, हो आमचो जागो आहा तो कोस्टल जागो आहा तो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक गेलो ओड वयर काडपाचो आनी रामणी घालपाचो आनी नुस्त्या मारपाचो. समजला आमचो पोट भरपाचो धंदो आमच्या पुर्वजांनी आमकडे लायसन्स आहाय ती आतां तात्पुरती न्हू. हो सरकार हेच पयलीं आमकां लायसन्स आहाय. आमकां पुर्तुगेज टायमार लायसन्स आमच्या बापाय आमगेले ते शेपाय शेमाय गेले ते आमकडे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक लायसन्स आहाय. आनी आमी ह्या दोयड्या देगेर तांकां जेटी बेटी म्हणटा आमी कांय हाडूंक दिवपा नाय. बरें, हांव पयलीं सद्या न्यू डायरेक्टर फिशरीज डायरेक्टर येयले ते वेलकम करूंक सोदता. सेकेंड, कांय दीस फाटीं 8 दीस फाटीं डायरेक्टर येवन फिशींग जेटीचेर इन्स्पेक्शन करून गेले. आमच्या हारेवाड्यार खरेंच फिशरमॅनाक जे पळय बोट ओनर्सांक
खोरें जेटी ना. जेटी ना म्हणल्यार जेटी आहा, फिशींग जेटी आहा, पूण ती फिशींग जेटीचो सारको बस सारकी असली फिशींग जेटी आहे आनी म्हाका दिसता खंयचे कंट्रीकू ना ते भाशेन फिशींग जेटी आहा. आमी जेन्ना 2016 एक हेजिटेशन केलोलें व्हडलें आनी तेन्ना सरकार दुसरो आहलो आनी बीजेपी ऑपोजिशनान आसली. आयज लोकांनी ते सरकाराक उडोवन बीजेपी सरकार घडून हाडलो. होच मुद्दो तो आतां फिशींग जेटीचोच. हो मुद्दो आतां चलपा लागल्यार उणे 20-25 वर्स जाली हे फिशींग जेटीचो. जाल्यार हांव आयज बीजेपी सरकाराक सांगूंक सोदतां, जें पळय कितें पयलीं गव्हर्मेंट आहलो तेंच करपाक तुमी वती रेडी जाले. असेंब्लीन जेन्ना काँग्रेसाचे मनीस उलयताले तेन्ना तुमी काँग्रेसा मनशां स्टॉप करताले, तुमी उलयनाकाय सगळी लूटमार केली. आयज तीच परतून रिवायंड जाता, कॅसेट रिपीट जाता. बीजेपी सरकार सेम रिपीट करता आनी तें आयज हांव दाखोवन दिवपाक सोदतां. एज अ वास्कोचो ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांव किस्तोर आनी म्हाका सगळी खबर आहा. 2011 जन हेजिटेशन जाल्लें ते दिसाच्यान हांव आमी एक डिमांड केलोलो की फिशींग जेटी आहा थिंगाच तेंची बरी रिपेर करून दिवची म्हणून सगळे बोटकारांनी आनी आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅनान मागलोलो. आयज हांवें आनीक मोदें डिमांड केलोलो. जेन्ना बर्थ नंबर 11, 10 आनी 11 बांदलो, हे 10 आनी 11चेर कांयच एक्टिविटीज जायना आहल्यो. आयज आमचे बारीक लोकांचे गव्हर्मेंटान आयकोपा जाय कितें म्हणून, जेन्ना एक फिशींग जेटी ना आनी पोर्टान लुगार पडलेलो आहा थिंगा गव्हर्मेंट कित्याक आमचे फिशर बोटकारांक धोको बांदून दिनाय. आयज हांव जायत इंडियेक भोंवलां, जायत कडेन चोयलां आमी, लायक कर्नाटका जाय महाराष्ट्रा, तांकां बरे बरे पोर्ट आहाय, बरे बरे फिशींग जेटी आहाय. आयज आमकां बारीक लोकांक ट्रेडिशनलां मारून हे बोटकारांक थिंग जेटी बांदून दिता म्हणटाय, हेजेर आमी केशेंय दिवपा नाय. जेन्ना नितीन गडकरी येयलो काल्लूस MLA आसतना, काल्लूसान आपोवन हाडले आमकां, काल्लूस MLAन आपोवन येयले आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक, तुमकां कितें जाय, तुमचो कितें डिमांड आहा तो तुमी घालाय आनी एक MOU पास करुया म्हणून. हे MOUचेर ओल्ड क्रॉस फिशींग कॅनो, सेंट एंड्रू कॅनो आनी बोटकार हे तिगांयकूय घेवन एक मिटींग दवरली व्हडली नितीन गडकरी काडून. आनी ते मिटींगेक आमी जे डिमांड मागलोले, काल्लूसान आमकां 2 पाटी MPT चेअरमॅना फुडें नेले. MPT चेअरमॅनान आमी जे पळय डिमांड दिलोले ते MOUचेर घालूंक ना आहले. ओल्ड क्रॉसान जे पळय डिमांड दिलो ते हांव बोटीचे आनी कित्याचेर कांय उलोवपाक शकना, कित्याक तो MOU आमी चोवूंक ना आहलो. आनी चोरयेपण सांगता तुमकां, चोरयेपण कितें जालें तें, चोरयेपण जालें थिंगा MOU तेणी आपली घरांत करून हाडलो आनी म्हाकोडेन सायन घेवपाक मिटिंगेक थारायलें. ते मिटिंगेक हांवें सायन मारूंक ना. कित्याक मारूंक ना, कित्याक तो MOU आमी 8 दीस पयलो आमकां दाखय म्हणलेलो की तेजेर आमचे डिमांड आहाय काय नाय. ही व्हडली चोरी. आयज पासून ही चोरी लिपलो आहा आनी इश्टोन करून हाडलो, व्हडली मिटींग घडयली. हें खूंय आहा ही चोरी न्हू. जेन्ना किस्तोर ओल्ड क्रॉस एक तुमकोडे डिमांड घालता सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅना लागून, आमकां बीच जाय म्हणले हांवें, दुसरे आमकां सगळे डिमांड आमचे जे पळय ट्रेडिशनलांक जाय ते गायलोले आहले, पूण ते MOUचेर कितेंच ना. जाल्यार आमी तेजेर केस सायन मारतले. आनी आयज पासून आमचे बोटकार भाव डिमांड कोत्ताय आमकां जेटी दी म्हूण. तोरी पासून पोत्ते घुंवोन आयज 2025 years आयज पोत्ती घुंवोन तेजेरूच पावले. गव्हर्मेंट म्हणजे कितें करूं सोदताय तुमी, पोतून चोरूं सोदताय की ट्रेडिशनलाक काबार करून धोको म्हणून
फिंगर पायर जेटी बांदून बोटकारांक दिवपाक सोदताय कितें लॉलीपॉप आमी दिवपा नाय आमी आहाय आजून पासून हारेवाडे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय आनी हांव एक डिमांड कोत्ता जी पळय डायरेक्टर न्यू येयल्या जेशी तेन धोक्यार बोटकारांचे धोक्यार इन्स्पेक्शन केलें तशेंच यो आनी हारेवाड्यारूय चोय कितली डिंगे आहाय कितले रांपोणकार आहाय कितले मातकार आहाय आनी ते मातकार केशे सफर जाताय आयज कितली आमी डिमांड केले ती बीच खारेवाडा बीच जी पळय आहा ती क्लीन करची म्हूण आमदार चेंज जावन गेले कितलेच चेंज जावन गेले आयज पासून ती बीच क्लीन जायना ती फकत बीच केन्ना क्लीन जाता जेन्ना आमचो गणपती बाप्पा फेस्त येता तेन्ना एक 50 मीटर बीच क्लीन जाता हें जावचें न्हू कित्याक आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन डिमांड कोत्ताय आख्खी बीच क्लीन कोराय म्हूण ती बीच क्लीन कित्याक लागून जायना गव्हर्मेंटान पयस काडटा टुरिजमाचो पयस येता टुरिस्टाचो की सगळे जी बीची आहाय त्यो क्लीन करच्यो म्हूण आनी तशेंच म्हाजें एक आमच्या गोंयकारांक उल मारता गोंयकारांक जागे जाय म्हणटा कित्याक लागून जागे जाय जाणा गोंयकार आमचे भाव भयणां हो जो पळय त्रास आयज गोंया भोगता न्हू फूल गोंया तो वास्कुसान स्टार्ट जाता हांव सगळे गोंयकारा कडेन आनीक फाटी मागता ही जी पळय फिंगर पायर जेटी येयत न्हू जाल्यार हेच्यान तिब्रादान कोळसो येतलो सो आतांच जेन्ना आमी वास्कुकार मुवमेंट चालू कोत्ताय न्हू तेन्नाच तुमी आमकां सगळ्यांनी साथ दिवचो सगळे गोंयचे भाव भयणांनी आनी मागीर उपरांत रडोन फायदो ना सो तेका लागून हांव एक वास्कोचो ट्रेडिशनल फिशरमॅन आख्ख्या गोंयच्या लोकां भावां कडेन एक डिमांड घालता एक मागता एक रिक्वेस्ट कोत्ता की आतां हो पळय न्यू प्युअल बर्थ येवपाचा तो आमी पयलोच तेजेर निशेध मारया आनी हेजेर आतां निशेध मारना जाल्यार मुखार आनी कांय करपा जावपाना कित्याक ट्रेडिशनल फिशरमॅन कोत्तोले म्हूण रावनाकाय सगळे गोंयकार आमी हातीक हात धरून हेजेर निशेध मारपाचो वेळ येयलो पार्टी पेपरान गाजलें दिवस सालांक फ्लोटींग जेटी येताय पूण हांवें आट्यार गायले आट्याचे कांय दाखयना एक दिसा जेटी पूण पेपरार दाखयता जेटी येताय तो भिरांत दिसता आमकां की जेटी घेवन ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक डेली ब्रेड कोताय तो आमगे तो डेली ब्रेड खावपाक कोतले न्हय आनी चोरीन कितें कोताय तें कांय कळना तर हांव सरकारा कडेन मागूं सोदतां की जेटी आमगे रिवर सालांक नाकाय फ्लोटींग जेटीज कित्याक एक रिवर सालांक फ्लोटींग जेटी तो घालताय तो आमगेलो डेली ब्रेड भरपाचो पोट भरपाचो आमी रिवर गिलनेट घाताय काटाड्यो आतां रिवर गिलनेट वचोन ते हेजे पडूंक जाय ते हांव डिस्टर्ब जाता आनी आज कोण तो फ्लोटींग जेटी दिल जाय वॉटर स्पोर्ट्स कोताय ते जाण एकल्या घराको जेटी घातले आनी आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक पोट भरून दिवपा न्हय पयस सुवातेर ते न्हंय तिसरी कालवां जोग पडटा आनी आजून कालवां तिसरी आहा ते काडून आमगेले आवय चड करून भायर मनीस वचप ते काळ आमकां गुडबाडांक पोसताय आनी ह्या भाजी बसून आवयना मायन बसून आमकां वाडयलाय आनी व्हड मनीस केले पूण आमगेले ट्रेडिशन आमकां केन्ना सोडून दिवपा न्हय म्हणजे एकू मागणें सरकारांतान रिवर्स साल पळय जितले रिवरा मध्ये फामाद आनी हे रिवर्स साल आमकां नुस्तें मेळटा तसो नुस्त्याक खंय मेळना तर हे ते आमगेले गव्हर्मेंट काबार करून दिता पूण गव्हर्मेंटाक मागूंक सोदता हें काबार जावपाक जायना की आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन दवर रिवर्स साल सामान दवरपाक जाय आनी आमगे डेली ब्रेड पोट भरून येवपाचो 5,000 लोक सुमार तेजी जियेता सेकंड थींग रिवर्स साल पोल्युटेड जालें म्हणटकीर पोल्युटेड जावपाक कोण ओगरी घाल सिक्युरिटी तेजो प्लान आहा उदक प्युरिफाय करून सोडपाचो पूण त्या प्लानाचेर थिंग कांयच चलना तें उदक डायरेक्ट उदक तितून येता आनी तें सगळें न्हंयत येता आनी तें झील जाताय आनी तें ऑक्सिजन मेळना म्हणटी ती झील वाडटाय आनी तें मागीर सगळें तें देंवन येता सकयल
आनी आमकां डिस्टर्बन्स जाता. आमकां आतां आमगे स्टेक्स आहाय आर्यो पावसा आम हालीं 4 दीस आड जाले स्टेक्स जाले. आमकां ती स्टेक हात धरून मेळनाय ती जिलेन तेजे पडाय सारकी काबार. आनी आज अजून दुखून ते आमकां स्टेक ती जिल येताय. पूण सरकार कांय ते जील काडपाक वरपना ते बीट येतले व्हडले व्हडले सोंपाक. तर म्हजे मागणें फिशरी मिनिस्टर कॅप्टन कोटाबाळे तर ही न्हंय थिंग साफ करची आनी ते ती प्लांट आहा सिंगेडी ते डिस्टिलांक उदक भायर वचपाचो फिडबॅक करून तेजे नदर दवरची आनी फिशरमॅनाक सेफ दवरचें आनी रिवर्स आमी बरी बांदली.